रिवर्स स्लिपींग दिसलेले असे आवाज येयले आणि भायर येवन पळयलें की एकटो हांगा पडलेलो आहा आनी हो झाड पडला आनी खांबळे सकयल उडयलो. पुलीस स्टेशनान फोन मारता, पुलीस स्टेशनान कोण फोन उखलिना. 1 वर 1.5 वर कोण हांगा येवंक ना. एम्बुलन्साक फोन केला 108 ते म्हणटा आमी वेर्नासून एम्बुलन्स धाडटा. वास्को सिटीन एम्बुलन्स ना वॉट इज दिस. आतां येवन ते मागीर आमच्या बिल्डिंगान ती GMCची एक एक्स डॉक्टर रावता म्हणून ती बावडी सकयल येयली आनी ताका चॅक केला आनी तितल्यान मागीर पुलीस येयली. आज स्वतंत्र पथार एक झाड पडून दुर्दैवान एका मनशाची सतीश गांवकर उसगांवचो ताजी मृत्यू जाल्ली आसा. ताच्या आत्म्याक शांती लाभूं अशें मागता. पुणून हें जावचें न्ही म्हणून हांव गेले 3-4 वर्सां बोवाळ मारता. कित्याक ही सगळी स्वतंत्र पथाराची ट्रीज जी आसा, झाडां आसा, ती आमचे कडेन इमोशनल अटॅचमेंट आसलो तरी तांच्यान आज 100 वर्सां जावन तांचो आज मूळ ना, तांकां मुळूच ना आसा काय. आनी अशें जाल्ल्या कारणान हांवें बोवाळ करून तेन्ना लास्ट टायम इनिशिएटीव घेवन तेन्ना ती झाडां म्हणजे कलेक्टराक बरोवन डिजास्टर मॅनेजमेंटा थ्रू फायर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स बी विलजर्स येवन इन्स्पेक्शन करून आमी मेजर जी झाडां आसली ती आमी कापिल्ली. पूण दुर्दैवान आज ही घटना घडली. हालीं 1 म्हयन्या फाटल्यान पसून हांवें पत्र बरयल्लें आसा की बाकीची झाडां उरिल्लीं आसा ती बी डेंजरस आसा, ताजेंय इन्स्पेक्शन करचें आनी ती कापची म्हणून. कापपाचें इतलेंच कारण की आज मनशाचो जीवन हें एक सगळ्यांत म्हत्वाचें आमकां आमी सगळ्यांक हें आसा. मनशाच्या जिवना वयर आनी कांय ना आनी ते खंय तशी घटना घडची न्ही म्हणून हो प्रयत्न हांवें केल्लो. पूण लास्ट टायम ताणें करूं ना. म्हाका दिसता की सोमारा आमी सगळे ह्या वाड्यावयले लोक वचून मामलेदाराक आनी कलेक्टराक अल्टिमेटम दितले की 7 दिसां भितर तुमी सपोज झाडाचें इन्स्पेक्शन करून तांचे मारपाच्यो उपाययोजना करना जाल्यार आमी स्वता सगळे घेवन ताची कितें एक्शन घेवपा आसा ती फुडली एक्शन घेतली म्हणून. म्हाका सांगन दिसता की ही झाडां जेन्ना मारपाक हातान घेतिल्ली तेन्ना खुबशे थोडे NGOज आशिल्ले तांणी खूब बोवाळ केलो की ही हेरिटेज झाडां, ही एंटिटोड आनी कितें म्हणून. म्हाका सगळ्यांत सांगन दिसता की सगळ्यांत म्हत्वाचो आमचो ह्युमन लायफ म्हणटा तशी एक मनशाचें जीवन हें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. सो सगळ्या NGO कडेन मागता तुमी प्लीज ऑब्जेक्शन हाडचें न्ही. ही झाडां आपली लायफ जगल्या, खंयची आपली लायफ जगतकूच तांची पडप ही साहजीक आसा. पूण ती लोकांचेर पडचे पयलीं आमी ती कापून नवी झाडां लावपाची योजना बेगींतल्या बेगीन करया. तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट म्हाका करचो ह्या हातून आनी दुसरो जीव वचपाक आमी रावचे न्ही अशें म्हाका सगळ्यांक सांगन दिसता. देव बरें करूं. एक्सिडंट जाला आनी तो हांगाच पडलेलो आसलेलो. कोण ताका खबर ना. हे हॉटेलाचे कोण येवना, हेच्या ऑपोजीट लापाज हॉटेल आसा तेचे कोण येवना. प्लस 6:30 जावन मागीर एम्बुलन्स येयला. तेजो म्हणल्यार तो ऑलरेडी डेड जालोलो आनी मातसो रोड मातसो डेंजर म्हणून डिक्लेअर करपाचो हेंच्यांनी. कितें हें झाडां पळय जाल्यार लोकांच्या जिवा खातीर मातशी हें आहा. एक तरी रोड बंद करपाचो ना जाल्यार झाडां कापपाची.